रामाचेर सप्टेंबराच्या 18 तारखेर जीव घेणो हल्लो जालो। हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ल्या रामाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो। ताका डिस्चार्ज दिवचे कांय दीस पयलीं पुलिशेन ताचो जबाब नोंद केलो। हो जबाब उपरांत भायर आयलो। ताच्या बायलेन जबाब भायर आयलोच कसो काय म्हणून तिडक उक्तायली। ताच्या 4 दिसां उपरांत रामाक जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळो। डिस्चार्जा उपरांत रामान पुलीस प्रशासनाचेर फोग काडलो। पुलिशेन आपलो जबाब सामको बरोवंक ना असो आरोप रामान केलो। तो इतल्यारूच रावलो ना, ताणें 2 मंत्र्यांची नांवां घेवन तांणीच आपल्यार हल्लो केल्ल्याचो गंभीर आरोप केलो। त्याच्या आरोपा उपरांत कांय विरोधकांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तिडक उक्तायली। पूण ह्याच विरोधकांनी रामाचें प्रकरण उखलून धरीत राजधानी पणजेंत आंदोलन केल्लें। तशेंच मुखारूय आंदोलनाची शिटकावणी दिल्ली। रामाच्या आरोपा उपरांत खरेपणी विरोधकांनी एकठांय येवन सरकारा आड आंदोलन वा मोर्चा काडप अपेक्षीत आशिल्ले। पूण आतां परिस्थिती पळयत जाल्यार कोर्टात केस सुरू आसा। ताच्या व्यतिरिक्त भायर रामाचें प्रकरण थंडावलां अशें दिसता। ह्या मुद्द्याचेर गोमंतक टीव्हीन कांय विरोधकांक चर्चे खातीर आपयल्लें, पूण तांणी ह्या मुद्द्याचेर चर्चेक येवपाक न्हयकार दिलो। जाल्यार कांय जाणांच्या कोतान ह्या प्रकरणात आपूण येवंक शकना। विरोधकांची ही भूमिका विचाराक घेतली जाल्यार रामाचें प्रकरण शांत जाला काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना। रामा काणकोणकराचेर अटॅक जावन आतां 25 दीस मायज जाले। रामा काणकोणकर हॉस्पिटलांच्यान डिस्चार्ज जालो। हॉस्पिटलांच्यान डिस्चार्ज जाताना रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट केलें आनी 2 राजकारण्यांची नांवां घेतलीं। तेणी जेन्ना ही नांवां घेतलीं तेन्ना गोंयच्या राजकारण्यांक खळबळ जाली सारकी। सो आयज खंय ना खंय तरी लोक कन्फ्यूज जाल्लेले आसा की राजकारणी अशें करूंक शकता काय। आयज ज्या पद्दतीन ऑपोजिशन जे आहा हे ऑपोजिशन हो मुद्दो सारको हँडल करपाक फेल जाल्लेले आसा। तुमी स्टेटमेंटां केली बरी गजाल, पूण हे जेन्ना ते स्टेटमेंट केलें तेन्ना तुमी म्हाज्या हिसपान जाल्यार भायर सरून हेचो निशेध करपाची गरज आसलेली। जेन्ना रामाचेर अटॅक जालो तेच्या 2 दिसांनी जेन्ना जो प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टाक तुमी आश्वासन दिल्लेलें की हो मुद्दो आमी लूज सोडचे ना म्हणून, आमी गोंयकारां बरोबर रावतले, एक्टिविस्टां वांगडा रावतले म्हणून। पूण आयज खंय ना खंय तरी तुमी बॅकफुटाचेर वयता कशें दिसता। हांव तुमकां ब्लेम करिना, तुमचेर कोणाचो प्रेशर आहा तो म्हाका खबर ना, पूण एग्रेसिवनस जे आमकां जाय न्हू कितें ते एग्रेसिवनस दिसना। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज राजकारण्यांनी जे ऑपोजिशनान जे राजकारणी आहा तेंच्यांनी भायर सरोन हो लढो तेंच्यांनी फुडें व्हरपाची गरज आसा। कित्याक सांग, आयज जेन्ना तुमी ऑपोजिशनान आसा तेन्ना तुमचें तें कर्तव्य जाता गोंयकारांक न्याय दिवपाचें। आनी रामा काणकोणकर हो एक एसटी समाजाचो बरो लिडर आनी एक आमचो नीज गोंयकार भाव जेचेर अन्याय जाल्लो आसा, जेका दिसा ढवळे मारलेलो आसा। आनी तुमी हेच्या पयलीं स्टेटमेंटां केल्लेली आसा की आमी गोंयकारां वांगडा रावतले म्हणून। गोंयकारां बरोबर तुमी आयज जर ऑपोजिशन रावतले जाल्यार तुमी आयज भायर सरोन हेचो सारको खर निशेध करपाची गरज आसा। खर निशेध करपाची गरज आसा जाल्यारूच तुमकां आमी ऑपोजिशन म्हणूंक शकता। आयज ऑपोजिशन जर उलयलें जाल्यार रामा काणकोणकराक खंय तरी न्याय मेळटलो कसो दिसता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।